सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप। रामात आईमांत एक मनीस आसलो, तो एफ्राईमाच्या दोंगराळ प्रदेशाचो एक जुफीत। ताचे नाव एल्काना आनी तो जेरोहामाचो पूत। जेरोहाम एलिहूचो पूत। एलिहो तोहूचो पूत आनी तोहू एफ्राईमाच्या वंशाच्या जुफाचो पूत। एल्कानाक दोगी बायलो आसल्यो, एकलेचे नाव हान्ना आनी एकलेचे नाव पेनिन्ना। पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं, पूण हान्नाक भुरगीं नासलीं। एल्काना वर्सान वरस दळबरांच्या सर्वेस्पराक आराधन करूंक आनी भली भेटोवंक आपल्या शहरांतावन शिलोक वेतालो। थंय एलीचे दोग पूत होफनी आनी फिनेहास सर्वेस्पराचे याजक जावन आसले। ज्या दिसा एल्काना भली भेटयतलो त्या दिसा तो आपले बायले पेनिन्नाक आनी तिच्या सर्व पुतांक आनी धुवांक एक वांटो दितालो। पूण तो हान्नाक दोडो वांटो दितालो, कित्याक सर्वेस्परान तिका वांज केल्ली तरी तो तिचो मोग करतालो। सर्वेस्परान तिका वांज केल्ली देखून तिची प्रतिस्पर्धीन तिका खेणटली आनी चिडायताली। वर्सान वरस अशें घडतलें, हर एक पावटी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेताली तेन्ना पेनिन्ना तिका चिडायताली। देखून एक दीस हान्ना रडोंक लागली आनी तिने जेवंक इन्कार केले। एल्कानान तिचे पतीन तिका म्हणलें, हान्ना, तूं कित्याक रडताय? तूं कित्याक जेविनाय? तूं कित्याक कंतिश्ट आसाय? 10 पुतां प्रास हांव तुका चड न्हय? देवाचे उतार हे। मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। जुवांक धर्ण बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो। तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला। पातकी जिणी बदल आनी बरी खबर सतमना। गलिलया सरोवराचे तडीन तो पाशार जाताना सिमोनक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले। ते सरोवरांत जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले। जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो। तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले। थंय तांव चिक्के मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव। ते आपल्या मचव्यार जाळां सामा करताले। तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्या सांगाता मचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले। देवाचे उतार हे।